विधानसभा अधिवेशनाच्या दुसऱ्या दिसा आमदार गोविंदान अर्थसंकल्पाचेर उलोवप केले। ह्या उलोवपात ताणें आपल्या मतदारसंघातल्या वीज आणि उदकास्रोत खात्यांच्या कामांचो उल्लेख करून मंत्री सुदीन आणि सुभाष शिरोडकराचेर नाव घेनासतना फार मारले। तशेंच एसटी आणि ओबीसींची बाजू उखलून धरतना अटल आश्रा आणि आश्रय आधार योजनांचो उल्लेख केलो। ह्या योजनांचो लाव घेवपा खातीर केल्ले अर्ज फाटली 3 वर्सां जाली तशेंच पडून आसात। देखून ह्यो येवजण्यो सामक्यो लागू करपा खातीर मुख्यमंत्र्यान गॅरंटी दिवपाची गरज आशिल्ल्याचे गोविंदान ह्या वेळार सांगले। तशेंच शेतकऱ्यांच्यो समस्या सुटाव्यो जाल्यो ना जाल्यार अंत्योदय, ग्रामोदय आणि सर्वोदयाच्यो गजाली उलोवन कितें फायदो काय म्हणून गोविंदान परतून एक फावट मुख्यमंत्र्याचेर बाण सोडलो। लास्ट 3 वर्सांची ऍप्लिकेशन्स जी असत पळय ती खूप पेंडिंग असतात आणि पेंडिंग जर कित्या खातीर जर आसा तर आता ह्या लोकांक हांव कित्याक सांगता, हांव कोणाचेर एलिगेशन्स करपाना, हांव जी वस्तुस्थिती आसा तातूंतल्यान भितर आमकां सुदारणा घडोवन हाडपाक जाय आणि हे लोकांक आमकां न्याय दिवपाक जाय, तांचो हक्क आमकां दिवपाक जाय। ह्या खातीर ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी मांडप हे तितलेंच महत्वाचें आसा आणि म्हणूनच ह्या सगळ्याक अधिकाऱ्यांक अशे तरेचे दिसता की 3 वर्सांनी जो एप्लिकेशन दिल्लो तांकां मागीर जाग येता की ताजी रेजिडेंस सर्टिफिकेट ना, ताजी हाऊस टॅक्स रिसिप्ट ना किंवा ती ओल्ड जाल्ली असता। ह्यो सगळ्यो काही गोष्टी एन नंबर ऑफ एक्सक्युजीस असता। हातून भितर कितें जाता, हातून भितर जो मेन पॉवर जो आसा, वर्किंग जो अवर जो आसा तो म्हाका दिसता म्हणजेच हांगाच दिसता की आमचे परिपक्व नियोजन आसा का ना आसा हाजेर म्हाका दिसता गांभीर्यान विचार करपाची गरज आसा। हांव इतलेंच म्हणटलो की काल म्हजो इश्ट विजय बाबान चिप्सांचे पाकिट घेवन तो हांगसर आयिल्लो आशिल्लो आणि त्या चिप्साच्या पाकिटांत हवा आसा म्हणून त्यांनी बरो व्हडलो बोवाळ केलो। पण हांव म्हणटलो हे बजेट जे आसा पळय न्ही ते घरांच्या पाकिटां भशेन जावपाक जाय। तूंय शेतकार सभापती महाशय, घरांच्या पाकिटान हवा जायना, कारण घरे जर काडटलो ती चिप्स जर आमकां जर करतलो जाल्यार म्हाका दिसता शेतकार हो तितलोच महत्वाचे आसा, तो पाडेली तितलोच महत्वाचे आसा, एक गृहिणी तितलीच महत्वाची आसा, उद्योग हो सेक्टर जो आसा हो तितलोच महत्वाचे आसा। आमी आशा बाळगितात की हे बजेट जे आज अर्थसंकल्प ह्या सभागृहाचेर जो मांडिल्लो आसा त्या पणसुलाच्या गऱ्याचे चिप्सा भशेन जावचे, तर वो आमच्या देशाचो कोणो जावन आसा, हो कोणोच जर आमी जर ताट जर आमचो उरपाना जाल्यार म्हाका दिसता आमी कितें अंत्योदय किंवा सर्वोदय आणि म्हाका दिसता ग्रामोदयाचेर गोष्टी उलयतले। हे सगळ्यो काही गोष्टी करणे हे तितलेच महत्वाचे आसा। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही।